प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 21वी चीट 20 ते 28 पर्यंत. आनी आयज आमी आमचो नियाळ ह्या 28 वडीर करुया. कितें म्हणटा जेजू? हें घडोवंक सुरू जाता तेन्ना घोट रावात आनी तुमच्यो तोकल्यो उखलून धरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. परतून वाचता. हें घडोवंक सुरू जाता तेन्ना घोट रावात आनी तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. भाव भयणीनो, हें घडोवंक सुरू जाता तेन्ना हें घडोवंक कितें सुरू जातलें? ही कसलीं उतरां जेजू उलयता ह्या 28 वडीन. ह्यो ज्यो घडण्यो घडटल्यो हो घडटात ह्या वेळार जावन आसा जीं उतरां जेजून उलयल्यां जेन्ना तो दुसरे फावटी येतलो. आमी सगळीं जाणो की जेजू एका बाळका भाशेन बेतलेहम गांवांत जल्मलो आनी आमी एका म्हयन्यान आतां आमी नातालांची परब करतले. सगळीं मेरी क्रिसमस करतले, नेवऱ्यो करतले, कलकल करतले, सगळें आमचें काम जातलें. आमी आमच्या बिल्डिंगांक आमच्या घरांक आमी हें मारतले, पेंड मारतले, सगळें बरें करतले. कित्याक आमी जाणो की जेजू 2000 वर्सां पयलीं जल्मलो म्हणून. आनी जेन्ना जेजू जल्मलो तो जल्मोच्या पयलीं प्रवादांनी उलयल्लें, बरोवन दिलां की हो आमचो सुरवंडार जल्मतलो म्हणून. पूण जेजू जल्मलो, खुर्सार गेलो, आमचे पासून मेलो, आमकां सुरवण दिली आनी आतां आमी जीं सगळीं ताजेर भावार्थ दवरता तीं आतां देवाचीं भुरगीं जाता. आनी जेजू पुनर्जीवन जावन जेन्ना परतून स्वर्गार गेलो तो वेच्या पयलीं आपल्या शिसांक सांगलें की तो परतून येतलो म्हणून. आनी आतां तो बापाच्या उजव्याक बसला. हें आमी सदांच मिसाक म्हणटा. आमी जेन्ना आमी आमचो भावार्थ न्हियेता तेन्ना आमी म्हणटा हें सगळें आमी मिसाक करता. पूण भाव भयणीनो, जेजून सांगलां की तो परतून येतलो म्हणून. आनी जेन्ना तो परतून येवचो आसा ताचे पयलीं ह्यो सगल्यो घडण्यो घडटल्यो. कसल्यो घडण्यो? सगळें वायट जातलें. कितलो धुमाळो जातलो, कितले त्रास जातले, लोक आमचेर आड येतलो जेजूच्या नांवा पासत. आनी भाव भयणीनो, हें सगळें घडटाना हें जें आमी पळयता आमच्या संवसारांत कितें घडटा तें, आनी जेन्ना आमी ह्या देवाचें उतर आयकता तेन्ना आमकां गरज खरेंच आमच्यो तोकल्यो उखलून दवरपाक. कित्याक आमी खरेंच जेजूचे भावार्थी, आमी खरेंच देवाचें उतर पाळटा. आमी फकत मनशां न्ही की आमी रावल्या, आमी ह्या संवसारांत जेजू येतलो आनी आमकां स्वर्गार व्हरतलो. ना, ह्या वेळार जेन्ना तो येवचो आसा ताणें सांगलां आमकां तयारी करात, तयारी करात. भाव भयणीनो, आमी कसली तयारी करता आमच्या घरांची? आतां तुमी पळयात कसले एडवर्टिजमेंट येतात, ते कसले पेपराचेर येतात. दास जातलो. आतां ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस आसा, दास जावचो ना ह्या नातालाक. पूण आमची तयारी कितें जाता? नेवऱ्यो करपाची, आमचें जेवण खावपाचें, कितें चिकन करपाचें, कितें कसली आमकां वस्तू करपाच्यो. पूण खरेंच आमी आमच्या आत्म्याची तयारी करता? समजा जेजू आयज येलो परतून, आमी तयार आसा? कितें सांगतले आमी? जेजू आमची नात तुज्या वाडदिवसाची वा तुज्या जल्माच्या दिसाची आमी परब करतले थोड्या दिसांनी. देखून आमी खूब वस्तू केल्या. ये बॉस आमचे बरी जेव, तो येतलो आमचे बरी जेवपाक. खरेंच आमचे बरी खोशी आसतलो तो. गरज भाव भयणीनो कसली आमची तयारी जावपाक, तयारी जावपाची आमच्या आत्म्याची. आमी खरेंच हें देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून हें आमचें देवाचें उतर आमी सद्दां आमी
भाव भयणीनो, फकत नातालांची परब येयली तेन्ना आमी तयारी करपाची. ही तयारी जावंक जाय आमची सद्दां. कित्याक आमी नको केन्ना जेजू येतलो. थोडीं जाणां आमी जीं आसात, जेजू येवच्या पयलीं आमी हो संवसार सोडून वेतले हांव. पूण तोच दीस आमचो जातलो शेवटचो दीस. ताजे उपरांत आनी आमकां कसलोच फायदो ना. कित्याक आमची जोडटी जातली जेजूच्या फुडें. पूण आमी जेन्ना ह्या संवसारान आसा, आमकां ह्या संवसारान आमकां जीव आसा, आमकां हो चान्स आसा, हो ऑपॉर्च्युनिटी आसा की आमच्या देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून तें उतर पाळून आनी खरेंच आमची तयारी जेजूक परतून मेळपाक करपाक. भाव भयणीनो, जेन्ना हे सगल्यो घडण्यो घडटा आनी आमी जिवी आसा जाल्यार जेन्ना जेजू परतून येतलो तेन्ना कितें म्हणटा जेजू 28 वडेन, हें घडोवप सुरू जाता तेन्ना गोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात. कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. खरेंच जेन्ना जेजू परतून येतलो आनी आमी खरेंच आमची तयारी जाल्या, खरेंच आमी मोगान चलता, आमी आमच्या पेल्याचो मोग करता, आमी देवाचो मोग करता ताजें उतर पाडून, तेन्ना आमकां कसलीच भिरांत ना, कसलेच हुस्के न्हावपाची गरज ना आनी आमकां हाची आनी तांची खबरो आकाची गरज ना. फकत हें देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत चलोवंक आनी आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता जाल्यार आमकां कसलीच गरज ना दुखां रोडपाक, हें करपाक तें करपाक. भाव भयणीनो, आमी फकत आमचेंच पळोवन आमी दुखां बडयतात, पूण आमी खरेंच आमच्या पातकां पासत आमकां भावार्थ ना म्हणून आमी दुखां रोडटा ना. आमी फकत आमचेंच पळोवन, आमचें जिवीत पळोवन आमी दुखां रोडटा. आनी असले लोक खरेंच जेजूक मेळपाक तयार आसचे ना. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी रोडटा, खरेंच आमी दूख धरता आमच्या जिवितान की आमच्या पातकां पासत आनी आमचें मन बदलून हें देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून हें देवाचें उतर पाळटा, तेन्ना खरेंच आमी आमच्यो तकल्यो उखलून धरून जाता आनी आमी जाणो की आमची सरवण लागीं पावल्या म्हणून. आयज ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाल करुया. ही तयारी आमची बरी दवरया. फकत खावपाच्या वस्तूंनी न्ही, पूण खरेंच आमच्या आत्म्याच्या तयारीन. आनी आमी ह्या जेजूक आमकां परतून तो जेन्ना येतलो ताका येवकार करपाक, ताका वेलकम करपाक आमी तयार जावया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक, तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस म्हणटा.